मोगाचे भाव भयणीनो, आमचे फिरगजेचे फेस्त आचरण करूंक सबार जाणांनी आमकां कुमोक दिला, दान दिला. आमचे फिरगजेच्यांनी मात्र न्हय, हेर फिरगजेच्यांनी आमकां मुड्दोम दिल्लो आसा. देखून तांचो आमी उपकार बावडटा आनी जे कोणें मुड्दोम दिल्लो आसा तांकां आमी आतां मानाची वात दितले. देखून हांव आमच्या फिरगज गवळीक परिशदेच्या कार्यदर्शीक जॉयस डिसोजाक मुखार आपयता ती नांवां वाचूं. सांत आंतोन वाडो, विलियम गोन्साल्वीस, पीटर फेर्नांडीस, थॉमस गोन्साल्वीस, स्टॅनी अंद्रादे, एवरेस्ट गोन्साल्वीस, डेनिस गोन्साल्वीस, अलिशा मस्करेनस, E.L. थॉमस, अलेक्स थॉमस, टीना सानू एल्सी, वल्ली मस्करेनस, जसिंता रेबेल्लो, फेलिक्स पाइस, गिल्बर्ट सिक्वेरा, विल्फ्रेड ज्योति गोन्साल्वीस, लियो गोन्साल्वीस, हिल्डा डिसोजा, हेराल्ड पाइस, लीना जॉयस, इनास गोन्साल्वीस, जेस्सी गोन्साल्वीस, हिलरी विल्मा गोन्साल्वीस, विंस्टन केविन, मॉली पिंटो, सिसिलिया गोन्साल्वीस, लेनिटा गोन्साल्वीस, हेलेन जॉनसन, डेल्टन एंड डेलिन पिंटो, चार्ल्स गोन्साल्वीस, मौरिस गोन्साल्वीस, रीटा गोन्साल्वीस, लॉरेंस ग्रेसी गोन्साल्वीस, ईथन इयान लूक गोन्साल्वीस, संतोष डिसोजा, धीरज रेनिटा गोन्साल्वीस, जॉन गोन्साल्वीस, लूसी डिसोजा, रोशनी फर्नांडीस, स्टॉलिन गोन्साल्वीस, अनीश शिंदे. बाळोग जेजुवाडो, वलेरियन डिसोजा, नॉयल सेरावो, जोकिम डिसोजा, मार्सेल लविना डिसोजा, बैप्टिस्ट लोबो, विलियम पाइस, मोनिका डिसोजा, जोकिम गोन्साल्वीस, अविल नेविल सेरावो, गिल्बर्ट गोन्साल्वीस, लुइस लोबो, विनय वेगस, आयरिन डिसोजा, सिसिलिया डिसोजा, लीना डिसोजा, रियोना सुवारिस, रोनाल्ड लोबो, विल्फ्रेड लोबो, जॉन गल्बावो, जॉसलिन गल्बावो, हैरी गोन्साल्वीस. San Francis Savervado, Leo Lasrado, Luis Lasrado, Everest D'Souza, Sujay Pereira. Nitya Darvado, Bonaventure D'Souza, José Siqueira, Salvador Rego, Felcy D'Souza, Vincent Lobo, Peter D'Souza, Cyril D'Souza, Alex Mascarenas, Janet Menezes, Santosh Lobo, Luis Gracie D'Souza, Faustin Mascarenas, Aces Pinto, Benny Vegas, Ullas Sujita Lobo, Prashant Menezes, Edward Lobo, Joaquim Menezes, Paul D'Souza, Rosie Joseph, E.P. Varghese, Frederick Mascarenas, Cecilia D'Souza. San Jose Vado, Alvin Machado, Clary Sony Pais, Ambrose Mascarenas, Alex Gonsalves, Sebastian D'Souza, Vincent Mascarenas, Lancy Pais, Magdalene Lobo, Simon Gonsalves, Alice Pinto, Ellis Menezes, Clara D'Souza, Natalia Pais, Juliana Govies, Daniel Crasta, Thomas Fernandez, Jerry Pais, Vincent Mascarenas, Vinny D'Souza, Alice Pinto, Varghese Paleli, Inas Rego, Denis Mascarenas, Philomena D'Souza, Mary Mascarenas. San Juan Vado, John Lasrado, Bernard Pais, Walter Vinny D'Souza, Alina Gonsalves, Aldrin Gonsalves, Lawrence Fernandez, Rita Castellino, Gratian Gonsalves, Gregory Pais, Tony Leticia Lobo, Juliana Pais, Stella Mascarenas, Lancy D'Souza, Maxim D'Souza,
Cecilia Lobo, Jerome Fernandez, Avinash Fernandez, Matthew Lewis, Thomas Mary Vegas, John Pies, Irene Rebello, Ronaldo de Souza, Anthony Agnel Mascarenas Dubai, Pauline Pinto. Sir Lawrence Vado, Thomas de Souza, Gregory Joyce de Souza, Henry de Souza, Peter de Souza, Alphonse de Souza, Celine Rodriguez, Melvin de Souza, John de Souza Maria Krapa, John de Souza, Pauline Kutina, Francis de Souza, Juliana de Souza, Angelina Correa, Anvita Correa, Walter Evelyn de Souza, Cyril Vaz, Jacinta de Souza, John De Mello, Lance de Souza, Glenn Vinita Lobo, Valerian Lobo, Anil Shobha Mascarenas, Jacinta Pereira, Maurice Lasrado, Lawrence Kutina, Mingel Desa, Lawrence Pinto, Stephen de Souza, Swedel Chanel de Souza, Melron de Souza. San Francis Assisi Vado Perne, Kiran Siqueira, Mary Rodriguez, Henry Vegas, Severin Pinto, Anton Pinto, Joshua Vegas, Jerome Siqueira, Ivan Menezes, Filomena Pinto, Jerome Fernandez, Jackson Sarita Fernandez, Lavina Fernandez. Puttur आणि इतर फिरगजीत आहोत. Walter Fernandez, Alice de Souza, Intro Pereira, Michael Lewis, Joel Shanti Kutina, Florin de Souza, Baptist Lobo, Neil de Souza, Dina William de Souza, Lena de Souza, Efrosin de Souza, Charles Flavy de Souza, Frankie Lobo, Sandra Ashley Pereira, Gracie Carlo, Mary de Souza, Teres Pereira, Sofia de Souza, Luis Lobo, Gabriel Pies, Alan Menezes, Annette Lloyd Crasta, Alex Menezes, Jacinta Barreto, Walter Mascarenas, John Miranda, Victor Dulcin Lobo, Sunita de Souza, Santosh Crasta, Filomena de Souza, Filomena Tellis, Roshan Tellis, Jyoti Tellis, Alphonse Mascarenas, Gladys Pinto, Ritesh Clinton Siqueira, Dennis Pereira, Elias Molly Pinto, Inas Martis, Anish and Ashel de Souza, Anita and Jaiprakash de Souza, Naresh Lobo, Praveen and Helen Mascarenas, Joaquim Celine de Almeida, Lena Rego, David Vegas, Intro Mascarenas, Mervyn and family, Gladwin and family, Marcel Vegas, Joel Ravina de Souza, Alan Pinto, Lena de Souza, Nikita Nikhil Nitesh, Leo de Souza, Gracie Rebello, Risha Rima de Souza, Nagamma Gauda, John Pinto, Felsi Galbavo, Lily Dilema, Cecilia Martis, Roshan Crystal Martis, J.P. Rodriguez, Santosh Almeida, Godwin Rodriguez, Cecilia Siqueira, Fabian Govis, Lawrence Pies and family, Cyril Siqueira, Rosie Siqueira, Luis de Souza, Teresa Lobo, Boniface de Souza, Florin Martis, Praveen de Souza, Lance de Souza. नव्याच्या दिसांनी गुंडो दान दिल्यांची नांवां अशीं आसात. तांणी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. लीना डिसोजा, ग्रेगरी जॉयस डिसोजा, पीटर डिसोजा, मगदलीन अँड नॉयल आयवन पायस, अलेक्स मिनेझस अँड फॅमिली, जॉसी सिक्वेरा, दीपक डिसोजा, स्टीवन डिसोजा, आंतोन पिंटो, लेनिटा गोन्साल्विस, मॅक्सिम डिसोजा, नित्या दरवाडो, विलियम गोन्साल्विस, प्रशांत शालेट शेर्विन, रॅकलिन डिसोजा, प्रवीण मोतेरो, केट्रियल मस्करेनस, लियो लस्रादो, प्रवीण गोन्साल्विस अँड फॅमिली, क्लेरी सोनी पायस, हेलेन फर्नांडिस, गिल्बर्ट अनिता सिक्वेरा, नील डिसोजा, मगदलिन लोबो, विहान विलरॉय मोतेरो, रोशन गोन्साल्विस, जेस नेथन सल्डाना, लॅन्सी डिसोजा, मेलरिक मस्करेनस, प्रीनित क्रास्ता.
जेंकोणे मुड्डोम या दान दिवन तांची नांवां वाचूंक नंतर तांणी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. मोगाच्यानो आमच्या मोगाळ पात्रोन सांताक भगवंत आंतोनीक मान करूं आनी गेल्या त्या वर्सांत देवान सांत आंतोनी मारिफात आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर वतल्या सर बेसांवांक अर्गां दिवंक आमी ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तां हांव आमच्या फिरगस विगराच्या नांवान आनी सर फिरगसगरांच्या नांवान माया मोगाचो येवकार मागता. सांत आंतोन आमचें कुटुंब जिवीत बोळवून करूंक शिकय म्हणल्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करतले. कुटुंब आनी पवित्र सभा बांदून हाडूंक सांत आंतोनीन देवाचें उतर साबार गांवांनी परगट केलें. साबार जाणांक जिणी बदलूंक ताणें आदार दिलो. आज आमी आमची सर कुटुंबां सांत आंतोनीक समर्पिया. कुटुंबा मदलो एकवट बळादीक जावच्याक फिरगजेंत आनी हर एका वाड्यांत माया मोगाचें वातावरण फुलोवन येवच्याक भुरग्यांक आनी युवा जाणांक बरो फुडार लाबोवच्याक पिडेस्त आनी प्रायवंताची आमी सदांच मजत मागया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत उपकारी मनान वांटो घेवया. आतां सक्कड उबी रावून प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या समये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांतांतोन आमची कुटुंबां बळवंत करूंक आमकां तूं आदार दी शिकय. हें जावन आसा आज आमचें मागणें. हें जावन आसा सांत अंतोनी कडेन आमी विनंती करची. सांत अंतोन ह्या फिरगजीचो पात्रोन वेगवेगळ्या रितीन आमकां ताणें राखलां आनी सांबाळलां. आमकां बेसांवां दिल्यान, आमचे खातीर विनंती केल्या आनी आमच्या कुटुंबांनी बेसांवांनी ताणें आमकां नेटयलां. आज असल्या भक्तिवंत सांताक आमचो पात्रोन करून गेल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक हांगासर जमल्या. आनी ह्या फेस्ता दिसा, ह्या बागी दिसा आमी मागचें सांत अंतोनी मुखांद्र आमचीं कुटुंबां पवित्र भाग्यवंत करूंक आमकां शिकय. आज आमचीं कुटुंबां पवित्र जायजय, भाग्यवंत जायजय. आज आमच्या कुटुंबांनी देव आसा जय, शांती आसा जय, समाधान आसा जय. हे सबार संगती आमच्या कुटुंबांतावन भायर पडल्यात. सांत अंतोनी लागीं मागया भायर पडिल्ले वस्तू आमच्या कुटुंबाचे फाटीं आमकां मेळोवंक तसो आदार आनी कृपा दिवं दी. हे घडी बरो आमी मावन रावया मिसाचें बलिदान पेटोवच्या पयलें आनी आमची पातकां वळखून घेवया. कुटुंबान आमकां मेळ्ळेली जबाबदारी आमचें मिसांव बऱ्या रितीन आमी केलां गी. हें आमी निसरोवन काण गेलां, जबाबदारेत हांव पळोवन धांवल्या. हे घडी बरो मावन रावन ह्या आनी हेर पातकां खातीर बोगसणे मागून नितळ काळजान आनी मनान हें मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयाराय करया. आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोत भाग्यवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्यासागाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त
तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, भगवान आंतोनीक तुझ्या पवित्र सभेक तुवें धर्मशास्त्री करून दिलोय. तुजो उपकार मानून या आमच्या सारोतीक आज आमी मान दिता. जें ताणें पवित्र आत्मेच्या स्फूर्तीन शिकयलें तें आमच्या काळजांनी घट कसून राबो. ताच्या आसऱ्याखाल ती शिकोवण आमच्या जिणेन उतरान आनी करणे सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. हांव तुका बुदवंत गायन आनी जानवायन बरलेलें काळीज दितलो. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. देव सलमाव लागीं म्हणालो, तुवें तुजें बसोद लांब आवक वा ग्रेस्त काय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागूंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जानवाई मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतलें बुदवंत गायन आनी जानवायन बरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलोलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. त्या भायर तुवें मागोवंक नासलेलें हांव तुका दितलो. इतली ग्रेस्तकाय आनी इतलें वैभव की राया मदें तुका समासम कोणूच आसचो ना. तुज्या बापय दाविदा परी तूं म्हज्या वाटांनी चलशी जाल्यार, म्हजे कायदे आनी आदेश पाळशी जाल्यार हांव तुका लांब आवक दितलो. देवाचें उतर हें. नितिवंतांच्या तोंडान कळतात उतरां जाणवायेची. नितिवंतांच्या तोंडान घोळतात उतरां जानवायेची. सर्वेस्पराचेर पातीन राव आनी बोरे आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलो. सर्वेस्परा सवे आसूं सगलो तुजो संतोष. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे यात्रेक भागयतलो. नितिवंतांच्या तोंडान घोळतात उतरां जानवायेची. तुझे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर तोच तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उसवाडा बरें. तुजी नितिवंत दोन पारांच्या वता बरी परसळशें करतलो. नितिवंतांच्या तोंडान घोळतात उतरां जानवायेची. नितिवंतांच्या तोंडान कळतात जाणवायेची उतरां. ताचे जिबेर आसा फकत सत्य.
ताचे दमशास्त ताच्या काळजांत आसता तो केदीस निसरून पडना नितिवंतांच्या तोंडान कोळका उतरां जन्मायेची नितिवंतांच्या तोंडान कोळका उतरां जन्मायेची सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचें दयाळायेचें दिनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा प्रास सर तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हें शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड जेजूचे नांवीं करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पतिनीनो तुमच्या पतींक तुमी काळजया. सोम्या तें तुमकां तें सहाजिल्लें. पतिनो तुमच्या पतिणीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात. भुरग्यानो सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापयानो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडायनाकात आनी तीं बिजूड जावं कारण जायनाकात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो,
तुमी पृथ्वीचे मीठ. मीठच जर आणली जालें तर कित्यान ताका खारसाण दिवची? भायर उडोवंक, पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. भागार घरांत आशिल्ल्या समेस्तांक उजवाड जाय सो दिवटोणेर तो दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें भावा भयणीनो, ह्या फेस्ताच्या दिसा सांत आंतोन आमचो पात्रो न्हू, ताचे तावन आमी कितें आश येतां. सांत आंतोन आमचीं कुटुंबां बळवंत करूंक आमकां शिकय. ही जावन आसा आमची आशा आनी आमचें मागणें. तर सांत आंतोन तो आमचीं कुटुंबां बळवंत करूंक आमकां कितें सांगता. ताचे पयलें ल्हानशा रितीन हो सांत आंतोन कोण म्हणून समजून काडून घेवया. 12व्या शतमाचो मनीस, म्हळ्यार आमच्या वर्णी सुमार 9 शतमानां आदीं जियेल्लो. पोर्चुगलांत जल्माल्लो. इटलीच्या पादवान ताचें मिसांव केल्लें. पयसुल्या गांवचो. मोठवी प्राय 30 आनी 100 वर्सांनीच संवसार सोडून गेल्लो हो मनीस. पूण आज सगळ्या संवसारांत आशिल्ल्या सर सांता भक्तां सवे मेळ्ळ्यार सांत आंतोनीक पयलें रँक मेळटा म्हणल्यार बरी दिसता. संवसाराच्या कोणच्या कोणशा गेल्यारय सांत आंतोनीची इमाज नातल्ली म्हणली ना. संवसाराच्या खंयच्या गांवां गेल्यारय सांत आंतोनीक समर्पिल्लें एकत इगर्ज, इस्काल, कोवेंत ह्या खंयचो म्हणी क्रिस्तांव संस्थो आसा. सांत आंतोन नातुल्लो जागो ना. आमच्याच दियेसीजींत, शेजारच्या उडपी दियेसीजींत कितलेशे कडेन सांत आंतोनीचें आज फेस्त आसा. मोठवी जिणी, पयसुल्या गांवचो आनी 9 शतमानां आदीं जियेल्लो हो मनीस इतलो प्रभावीत आनी आजून तो इतलो सगळ्यांक लागशिल्लो आनी जाय जाल्लो म्हळ्यार निजाकी ह्या सांता लागीं कितेंपणी विशेश खंडी जावन आसा. आनी आज ह्या फिरगजीचे आमी बागी म्हणयेत. तस्सो सांत ह्या आमच्या फिरगजीचो पात्रोन, ताचे तावन जायतें बेसांवां आमकां लाभल्यान. आनी आज आमी मागचें आनी एक बेसांव, सांत आंतोन आमचीं कुटुंबां बळवंत करूंक आमकां तूं शिकय. तर सांत आंतोन आमकां कितें सांगता, आमचीं कुटुंबां आमी कशीं बळवंत करयेत. 3 वाचपां आमी आयकलीं आनी सांत आंतोन सांगता ह्या 3 वाचपाचेर इल्लेशें गमन आमी दिवया. पयलें वाचप रायांच्या पुस्तकाचें साल्मांव राया विशयान. इस्रायल लोकांत आशिल्ल्या राया पैकी बुदवंत राय म्हळ्यार साल्मांव राय. इस्रायल मात्र न्ही, सगळ्या संवसारार आदीं आतां आनी सदां म्हणल्या बरी आशिल्ल्या राया पैकी बुदवंत उत्तीम राय जावन आसलो साल्मांव. ताचे तितली जाणवाय कोणाकच नातल्ली. तर आज पयल्या वाचपांत आमी आयकलें साल्मांव रायाचें मागणें. साल्मांव राय जावन आसलो आनी ताणें मागणें करतना मागी येत आसलें, म्हाका व्हडलें रावळेर दी. ह्या म्हज्या दुस्माना कडेन झुजची सकत म्हाका दी. म्हाका आस्त दी, म्हाका भांगार दी. म्हजें तें आसलें सक्कड म्हजे विरोधी समेत तांकां सोलवून घाल. हें जावन आसतालें म्हजें आनी तुमचें मागणें. पूण साल्मांव रायाचें मागणें वेगळेंच. तो म्हणालो, सोम्या
देवा म्हज्या राया लोकांची जबाबदारी पाळूंक लोकांची सेवा करूंक लोकांचें मुखेलपण घेवंक गरजची जाणवाय म्हाका दी. कितलें अपुरबायेचें मागणें भावा भयणीनो. आनी देवाक हें मागणें इतलें मेस्वालेंगी देव म्हणालो तुका जाणवाय मात्र न्ही उरले सक्कट संगती तुका हांव दितलो. हें वासा पिल्लें मुखारसून गेल्यार थंय बरयलां सल्मावराय न्हिदेंतलो उठलो जेरुसलेमाक गेलो आनी देवाक ताणें होम बलयो भेटयल्यो. तर आज भावा भयणीनो सल्मावराय म्हाका आनी तुमकां प्रत्येक जावन कितें म्हणटा आमचें मागणें कितें जायचें आनी आमचें मागणें आमच्या कुटुंबाक कितें जाय. सोमया आमकां व्हडलें घर दी. सोमया आमच्या घरांत भांगार पिकोवन दी. सोमया आमचीं भुरगीं कॅनडा आनी ऑस्ट्रेलिया वचों दीत. सोमया आमच्या घरांत गाडयो सोडोवन दीत. सोमया आमच्या घरांत दुडू सोडोवन दी. हें खंडी जावन आज तुमी मागलां थोड्यांनी येदोळूस आनी की मागतात मागा जायचे हे परस सांगती. पूण ताच्या सांगाता सल्मावराय शिकयता सोमया आमचीं कुटुंबां भाग्यवंत कर. सोमया आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. सोमया आमच्या कुटुंबांत तुजो मोग आमकां शिकय. हें जावन आसा जें म्हणटा सल्मावराय आज आमचें प्रमुख मागणें. आमचें घर कितलें ल्हान आसूं दी दुबळेकाय जाल्यार आसूं दी पूण आमच्या घरा शांती समाधान माया मोग एकवट असली दिरवी सोमया आमकां फोवो कर म्हणून आमी मागा जाय म्हणून सल्माव आमकां सांगता. आनी हाच्या सांगाता हेर वस्तू खंडी जावन आमकां मेळटले. हांवें सांगलें हें वासा मुखारसून गेल्यार तातूंत बरयलां सल्मावराय न्हिदेंतलो उठलो जेरुसलेमाक तो गेलो. आज भावा भयणीनो आमी एका रित्याच्या न्हिदेंत आसाव. आमच्या न्हिदेंतले आमी उठोवंक जाय. कुटुंबा जिणेंत एका रितीच्या जेमेंत ह्या न्हिदेन आमी आसाव. जावं पुरो आमची न्हीद खोटेपणाची जावं पुरो आमची न्हीद आळसायेची जावं पुरो आमची न्हीद बोगसणे नातिल्ली जावं पुरो आमची न्हीद रागाची द्वेशाची लढायाची. ह्या न्हिदेंतले भावा भयणीनो आमी उठना जाल्यार आमी थंयच न्हिदोन आसतले. ह्या न्हिदेंतलो आमी उठोवंक जाय. जेरुसलेमाक तो गेलो. जेरुसलेम जावन आसलें पवित्र शहर पवित्र जाग्याक तो गेलो आनी थंय देवाक ताणें होम बलयो भेटयल्यो. आनी सल्मावराय आमकांय सांगता आमच्या न्हिदेंतले आमी उठया आमी जेरुसलेमाक या म्हळ्यार पवित्र जाग्याक आमी या आनी आज आमी हांगासर आयल्या आनी देवाक आमी होम बलयो भेटयता आनी ह्या वेळार आमी मागया सोमया म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी म्हज्या कुटुंबाची पवित्रपण सांबाळची ती जाणवाय सोमया म्हाकाय दी म्हणून आसली. आज हांगासर आवय आनी बापूय भुरगीं आमचें मागणें हें जायचें. दुसरें वाचपाक आमी या सान पावलोन कोलोसेकारांक बरयलेलें पत्र आनी सान पावलो कोलोसेकारांक बरयलेल्या ह्या पत्रांत आमकां आमच्या कुटुंबांत खंयचे पुरा वस्तू आसा जाय म्हणून सांगता. आमच्या घरा गेल्यार आमच्या घरा काबाटां आसात. थोड्यांच्या घरा शोकेजी आसात. ह्या काबाटांनी आनी शोकेजींनी बरे बरे वस्तू आसात. जावं पुरो आमची मुस्तायकी आसा भांगार आसा आमचे मोलादीक वस्तू दवरल्यात. आमच्या शोकेजींनी बरे बरे सोबचे वस्तू दवरल्यात. भायल्या गांवांचे वस्तू आमच्या शोकेजींनी सोबतात. हें पळोवन आमकां खुशी आसा जाय. पण सान पावलो आमकां सांगता आज आमच्या काबाटांनी आमच्या शोकेजींनी उरलें कितें जाय हाच्या सांगाता चड गरजेचें सोंसणीकाय म्हणटा. सोंसणीकायेन तुमी जियेया. सान पावलो म्हणटा मागणें जाय मागण्यान तुमी जियेया. सान पावलो म्हणटा एकामेका बोगशिया बोगसणें आमच्या जिणेंत गरजेचें. सान पावलो म्हणटा एकामेका सुदारसून व्हरा हें सुदारसूनचें आमच्या घरांत भोव गरजेचें. सान पावलो म्हणटा एकामेकाचो मोग करा हें आमच्या आज घरांत गरजेचें. तर आमच्या काबाटांनी शोकेजींनी आमच्या कुटुंबांनी हे वस्तू आसात गी. आमची शोकोज बारीक बी दिसता जावं पुरो वस्तू बरे बरे भायल्या गांवांचे आसात जावं पुरो. जर तर भावा भयणीनो आमच्या घरांत कुटुंबांत सोंसणीकाय ना
बोगसाणें ना, एकवट ना, सुदारसून व्हरचें मोन ना, सगळ्यांक सांगाता घालून वावरचें मोन ना, तर हेर वस्तू ताचें मोल देंवतलें. हे वस्तू आसा जाल्यार सांत पावलून कोलोसेकारांक सांगिल्लें, आज आमच्या घरा आमी व्हरून या. ह्या इगर्जीत हांव वेता आसतना फेस्ताक आमी कितें म्हणी घरा व्हरता. आज हे वस्तू नातले जाल्यार तेय मागया सांत आंतोन आमकां फावो कर. वांजेलाच्या वाचपाक आमी या. मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय थंयसर बरयलां. जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी पृथ्वीचें मीठ. आज हें उलोवणें सोमी आमकां सांगता. जर तर कुटुंबाचे वडील दादले मनीस हांगासर आसा जाल्यार हें वाचप इल्लेशें बदलून हांवें सांगचें जाल्यार, कुटुंबाच्या वडिलांनो, दादल्यांनो, तुमी ह्या कुटुंबाचे तुमी उजवाड. तुमी कुटुंबाचे उजवाड. उजवाड पेटोवन कोणी दिवटोणेर देवता शिवाय तो कळशेपंदा दवरिना. जर तर आमचो उजवाड कळशेपंदा दवरलो जाल्यार तो उजवाड आसून फायदो ना, कोणाकी दिसना कळोवंक. तो उजवाड पेटोवन तुमी दिवटोणेर दवरी जाय. तर हांगा आशिल्ले कुटुंबाचे वडील आसा जाल्यार म्हजें सवाल तुमकां, तुमचो उजवाड कुटुंबान तुमच्या दिवटोणेर आसा या कळशेपंदा आसा? सबार जाणांच्या जिणयेंत आनी कुटुंबान आमी पळयता, कुटुंबाचे वडील जावं बरो दादले मनीस चडावत जावन तांचो उजवाड आज कळशेपंदा भितर गेला. हांव कुटुंबाचो वडील, कुटुंबाची जबाबदारी, कुटुंबाचें सकट मार्गदर्शन हांवें दिवचें. हांव जाय प्रमुख भावार्थी, हांव जाय प्रमुख कुटुंबाचो मुखेलपण घेवचो. म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत माया मोग आसा जाय, भावार्थ आसा जाय, एकवट आसा जाय, माया मोग आसा जाय म्हणून सांगलें जाल्यार आज कुटुंबाच्या वडिलांनो, तुमचो दिवो दिवटोणेर आसा. जर तर म्हज्या वरवीं, म्हज्या सोऱ्या वरवीं, म्हज्या वायट सवया वरवीं, म्हज्या नाका जाल्ल्या चिंतपा वरवीं जर तर म्हज्या कुटुंबांत आज खळबण आयलां, कुटुंबाच्या वडिलांनो, तुमचो दिवो कळशेपंदा आसा म्हूण दवर चिंता. आनी आज जेजू तुमकां सांगता, दिवो तुमी कळशेपंदांनी दिवटोणेर दवरी जाय. आज कुटुंबाची आवय आसा जावं बरो हांगासर सोमयान सांगिल्लें उतार इल्लेशें बदलून हांव सांगता, कुटुंबाच्या आवयनो, तुमी जावन आसात कुटुंबाचें मीठ. मीठ सक्कड वस्तूक रूच दिता, सक्कड वस्तूक सांगाता हाडटा. जर तर हांगासर आवयो आसा जाल्यार तुमी कुटुंबाचें मीठ. तुमी कुटुंबाक रूच दिवची. रूच दिवची म्हळ्यार कितें? कुटुंबांत आशिल्ल्या सक्कड सांद्यांक सांगाता हाडचें. कुटुंबांत वेगवेगळे सांदे आसात. दादलो आसा जावं बरो, भुरगीं आसात, सासूमाय आसा, मांव आसा, ह्या कुटुंबाचे हेर सांदे सांगाता आसात. एकाच घरांत रावना जावं बरो, वेगवेगळ्या घरा रावता जावं बरो, पूण कुटुंबाच्या आवयचें काम सक्कड सांद्यांक सांगाता हाडचें. हें आमचें कुटुंब, हे सक्कड आमचे मनीस. आमी सुदारची जे बोगशी जे सोडून जाल्ल्या वेळार आवाज करचो न्ही, ते आनीक चड लांब आनी रुंद करचें न्ही. कुठान म्हणल्या बरी बोगशीजे. आनी हें काम कुटुंबांत रूच दिवचें काम. तर आवयनो, तुमी पृथ्वीचें मीठ जाल्यात गी. जर तर मीठ साळणी जालें, सोमयाचीं उतरां तें कित्याक? तें कांयच प्रयोजन ना, भायर उडोवंक तातूंत कांय फायदो ना म्हूण जेजू सांगता. जर तर कुटुंबाची आवय जावन सक्कड कुटुंबाच्या सांद्यांक हांव सांगाता हाडिना, हांव वेगळो आसा रडटां. सक्कड कुटुंबाच्या सांद्या मदें लढाई करूंक हांव प्रयत्न करतां. सक्कड कुटुंबाच्या सांद्या मदें घुसपड आनी गोंदळ हांव हाडटां. आनी कुटुंबांत ना समाधान हांव हाडूंक प्रयत्न करतां. मोगाच्या आवयानो, मीठ आळणी जाल्ल्या बरी जालें. ताची कारसाण गेल्या म्हणल्यार बरी जालें. तर कारसाण गेलें जाल्यार ताका कारसाण कोणें दिवची? कोणेंय दिवंक जायना. तें मीठ फायदो ना. देखून कुटुंबाच्या बापायनो, कुटुंबाच्या आवयनो, तिसरें हांगासर सांगो ना, पूण हांवें आज कुटशियेत कुटुंबाच्या भुरग्यांनो, तुमी जाय कुटुंबाचें गोड म्हणल्यार बरी. जर तर कुटुंबाचीं भुरगीं बरीं आसात, भुरगीं म्हळ्यार फकत नेणटी मात्र सांगचें न्ही हांवें, कुटुंबाची सक्कट भुरगीं वाडलीं समेत. जर तर कुटुंबाचीं भुरगीं बरीं आसात
त्या कुटुंबान गोडसाण आसा. आवय बापाय खुशी जाता, म्हजें धूव म्हजो पूत बरो शिकता, बऱ्या फुडाराक पावला, काजार जाला, पूण कुटुंबाक बरें करून पळयता. हें कुटुंबाच्या भुरग्यांचे अलंकार. आज हांव व्हड जालां, म्हज्या आवय बापायक हांव सांडटा, तांकां पयस दवरता, त्या दाळ्या त्या कुटुंबान गोडसाण ना, त्या कुटुंबांत खारसाण येता. त्या कुटुंबांत दुसरें आंबोट जाता तें कुटुंब. देखून कुटुंबाच्या भुरग्यांनो तुमी कुटुंबाची गोडसाण जायजे. आनी हे सक्कट सांगती सांत आंतोन आमकां उडासा काडटा. देखून भाव भयणीनो 3 वाचपां सांत पावलून सल्मावरायान पयल्या वाचपान जाणवाय मागली. आज हांव हांगासर आयलां सांत आंतोनीच्या पांया लागीं, तर हांवें कुटुंबांत कितें मागचें आज? म्हज्या कुटुंबांत समाधान, शांती, एकवट आमी मागया. आज सांत पावलो सांगता आमच्या कुटुंबांत कितें आसा जाय? सोंसणीकाय, दयाळाय, एकामेका सुदारसून व्हरचें बरें मोन, एकामेका बोगसूचें, एकामेका सोंसून व्हरचें, हे वस्तू आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार तें कुटुंब भागी कुटुंब. आनी जेजू कुटुंबाच्या वडिलांक, बापायांक, कुटुंबाच्या वडिलांक आवय जावन कुटुंबाच्या भुरग्यांक आमी कितें जाय जाय म्हूण सांगता. सांत आंतोन सडावत जावन आमचो मोगाळ सोंसान खंयची वस्तू भायर पडल्या वेळार सांत आंतोनी लागीं आमी धांवता. हांवूय धांवलां. सावी भायर पडली, सांत आंतोनी लागीं धांवलें हांव. कले भांगाराचो नग भायर पडलो, सांत आंतोनी लागीं धांवलें हांव. आनी कितें भायर पडलें, सांत आंतोनी लागीं धांवलें हांव. आनी सडावत जावन सांत आंतोन आमकां दिता. तुमकां दिलां म्हूण चिंता हांव. आज आमी सांत आंतोनी लागीं पळयचें आमच्या कुटुंबांत कितें भायर पडलां. थोड्यांक कालें भायर पडलां म्हणून कळना, गुत्तून आमच्या कुटुंबांत भायर पडलां. देखून आमच्या कुटुंबांत आज कितें भायर पडलां? भावार्थ भायर पडला गी, बोगसाणें भायर पडलां गी, मोग भायर पडला गी, सोंसणीकाय भायर पडल्या गी, पिडेस्तांची सेवा करचें मोन भायर पडलां गी, प्राय जाल्ल्या आवयक आनी बापायक सांबाळचें तें मोन भायर पडलां गी, भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवचें तें भायर पडलां गी, घरांत आमच्या शिस्त ती भायर पडल्या गी, घरांत आमच्या सोडदोड करचें मोन तें भायर पडलां गी, घरांत आमच्या इल्लेशें सोडून जाल्ल्या वेळार सुदारसूचें मोन तें भायर पडलां गी. खंयचे संगती आमच्या कुटुंबाचे भायर पडल्यात भावा भयणीनो? काली सावी मातर न्ही, भांगाराचो नग मातर न्ही, ह्या काले दुसरे घरची वस्त भायर पडली न्ही. हे वस्तू जर तर आमच्या कुटुंबांत भायर पडल्यात, आज सांत आंतोनी लागीं मागया, हे वस्तू आमकां फावो कर. सांत आंतोन आमची कुटुंबां बळवंत करूंक आमकां शिकय. आनी सांत आंतोन आज आमकां आयच्या वाचपा मुखांत शिकयता आमची कुटुंबां आमी कशीं बळवंत, पवित्र, भाग्यवंत, जबाबदारेचें करी जाय गे म्हणून. तर घरा आज फेस्तां जावन घरा वेताना सांत आंतोनी मुखांत मागया. गरजेचे वस्तू, भोव आपुरबायेचे वस्तू, भावार्थाचे वस्तू, जबाबदारेचे वस्तू भायर पडलेले आमच्या कुटुंबांत जावन ते आमकां पाटी मेळाशें कर म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया, भावार्थाची उसारणी करया. पदवेदार बापा, सर्ग आनी पृथ्वीचेर आसतारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या आस्पता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार विदर्भे संभवलो, आमकां पर्यंत जल्मलो, पोंस वेल्या काल ताणें घस सुचले, ताका कुर्सांव चडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत जालो, सर्गार चडलो, पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तें तांचव्यान मेल्ल्यांची मुनसिपी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक सभेक, भक्तांचो एकठार, पाचकांचे भक्ताणे, कुडीचे जिवानपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, एका कुटुंबाच्या सण्या बरी आमी हांगासर जमल्या वाचता. आमची मागणी, आमची तेसावां आमकां पवित्र सभेक, आमच्या गांवांक, आमच्या फिरगेजे कितें जाय भावार्थाच्या प्रार्थना मुखांत मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबान सर्व गवळी बापांनी, याजकांनी आनी धार्मीक भाव भयण्यांनी क्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन होस क्रिस्ती मावल्यांचो उजो लोकांच्या काळजान पेटोवच्या वावरान तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव. प्रार्थना
आमच्या फिरगजेंत आनी कुटुंबांत एकवट आनी माया मोग आसा कर. फिरगज आत्मीक वडिलां सांगाता आमची जबाबदारी पाळून आमची कुटुंबां आनी आमची फिरगज बांदून हाडूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या वाड्यांनी आमच्या बोवारी आनी आमच्या कुटुंबांनी पिडेशिडेन कोस्टोवच्या भावा भयणींक तांची पिडा शिडा सोसूंक तांकां सोंसणीकाय लाभय. तुजे दयेन तांकां बेगीस बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगजेच्या पात्रोण संताक सांत अंतोनीक तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिल्ल्याक अर्गां दितना त्या संताची क्रिस्तांव जिणयेची देख आमी आपणावन ताचे शेगूण आमच्या दिसपडत्या जिणयेन जियोंक आमकां नितळ मनाची खर म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगज कुटुंबाचो दीस आमी संभ्रमतना आमकां हर एक संगतीनी कुमोक दिवच्या दानींचो, फिरगज घरांचो, सैऱ्यांचो, इश्ट मंत्रांचो, फिरगजीच्या विविध संघ संस्थांचो आनी सर्व संद्यांचो उपकारी मनान उगडास काडता आनी तांचे पासत प्रत्येक रितीन मागता. तांच्या उदारपणाक तूं तांकां कुरपे बेसावांनी भर आनी संतोष शांती समाधान तांच्या कुटुंबांनी वस्ती करून दी म्हूण मागता. मिसांव वावर करतेल्या, समाज सेवा करतेल्या आनी पवित्र सभेन तरावळ वावर दिवच्या सर क्रिस्ती वावरडा पासून आमी मागता. तांची निस्वार्थ सेवा तूं मानून घे. आपल्या जिणये मुखान तुजी खरी पाटलावदारी म्हूण दाखोवन तांकां तुज्या मोगाची हात्यार जायशें कर म्हूण मागता. मौनपणान आमच्या खासकी तेसां बसत मागया. सर्गींच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. सांत आंतोनीक आमच्या फिरगजीचो पात्र जावन दिल्ल्या पासत आज ताच्या प्रेरणा मुखांतर आमच्या कुटुंबांनी आमी कशीं बरीं कुटुंबां बांदून हाडी जाय, भाग्यवंत करी जाय, पवित्र करी जाय म्हूण तुवें आमकां उजवाड दिलाय. ताच्या प्रेरणान आमचीं कुटुंबां समेस्त आनी भाग्यवंत करूंक, कुटुंबान दिल्ली जबाबदारी पाळूंक आनी आमचीं कुटुंबां पवित्र तेंपलां करूंक गरजाची कृपा आनी आदार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोगचनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवाक सरेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा भगवान आंतोनीच्या परबे दिसा खुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिताव. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आनी एक आमी ताका वाखणताव आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिताव. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर म्हूण मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन दितावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोणी करच्याक एक काश्य परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतो सोगोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता. तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुन्हा जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात मेळटल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोवभोगेंत हांव क्वार मुळयेच्या भगवंत जुजेच्या आनी भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता थंय विंचून काडलेले जे दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणे सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमचे बागीवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमचे गवडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेचे समेस्त गवडया आनी मोनियारा बराबर तुजे पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळ्या पोरजे संगाती हे संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान संबरल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच चीज वरवीं त्याच चीजू सांगाता त्याच चीज थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घीवून गावुया. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निबार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे मागणी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रातभर चलयताय
सासनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसू तुमच्या सोबे आसो संतोष बरीत काळजान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप केले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप केले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो जेजू आमचो सुमी देवाची शेळी संसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. ते म्हजे भितर आमचे म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
परम्या संगीत तुझ्या मोगान गायता किते संतोषाचे हे जेजू मोजे दये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे दये तुका देणी घेऊन ये जेजू मोजे दये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे दये तुका देणी घेऊन ये काळजांतांच्या आयलाय जेजू सोम्या अदमेकांतून जालाय आमच्या धन्या दैवीक कृपेन भरलाय मोगान वेंगेन घेतात आमच्या वर चढवण दारा ऐका जेजू तुका आमकां दिल्या काळीज रादोस केला आत्म्याक खुशाल केला मासारतान तुझ्या वस्तू करतात विस्तार तुझ्या देण्यान आमकां भरतात सरुपकारांक तुझ्या अर्गा आमे दिता खुशेक तुझे काळजांक जियेता अर्गा जेजू तुका आमकां दिल्या काळीज रादोस केला आत्म्याक खुशाल केला अर्गा जेजू तुका आमकां दिल्या काळीज रादोस केला आत्म्याक खुशाल केला प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजो आमचो जिवो उंडो ताच्या वरवीं तूं आमकां पोसताय तो आमचो सोमी आनी आमी ताचे शीस करून तो शिकयता तें सगळें सत आमच्या जिणयेन मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तें वाळोवंक आमकां कृपा दी म्हणून बागेवन आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मोगाचे भाव भयणीनो 13 दिसांची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आज आमी हें फेस्त व्हडा संतोशान आचरण केलां हें फेस्त आचरण करूंक आमकां आदार दिल्ल्या देवाक हांव अर्गांनीत आसतना तुमकां समेस्तांक हांव बरें फेस्त मागतां देव सांत आंतोनी मारिफात तुमच्या कुटुंबाचेर धाराळ आशिर्वाद घालूं दी म्हण आनी तुमच्या कुटुंबांत भायर पडल्यो वस्तू प्रत्येक जावन भावार्थ आनी मोग परतेन तुमच्या कुटुंबाक हाडूंक तुमकां आदार दिवं म्हण हांव तुमचे पासून मागतां आनी हें फेस्त व्हडा दबाजीन आचरण करूंक आमकां सबार जाणांनी आदार दिल्लो आसा आनी तांचो उपकार हांव आतां बावडतां पयल्या सुवातेर बाप जोसफ मार्टीस
1 म्हयने आदीं हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केल्या वेळार ते म्हणाले हांव येतां बंदूर येवन देवाचें उतर हांव परगट करतां म्हणून ताणें सांगलें आनी आज हांगा येवन देवाचें उतर तांणी परगट केलां पाद्र्याबाक देवान बरो एक ताळो दिला न्हय गे आनी हो बरो ताळो तांणी देवाचें उतर परगट करूंक वापरला आनी आज आमचे कुटुंबान कितें सगळें आसूंक जाय आनी कशें आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हणलें ताणें आमकां कळीत केलां देखून आज हांगा येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्याक तशेंच आमकां बरो संदेश दिल्ल्या खातीर आमचे कुटुंबांत बदलावण हाडूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर तुमचे सर्वांचे नांवे हांव बाप जोसफ मार्टिसाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांची सेवा तांचे मिसां वावर बरे तरान जावं दी म्हण हांव तांचे पासून मागतां आनी तुमी तांचे पासून मागूंक जाय अशेंच देवाचें उतर परगट करून लोकांचे जिणयेंत बदलावण हाडून तांकां देवा सरशी पावोवंक देव बरें करूं फादर जोसफ मार्टिस देरे बैल फिरगजेच्या विगार जावन आसात काल बाप रुपेश तावरांक आयिल्ले बरो सरमांव तांचे भाशेन तांणी एक बरो सरमांव दिल्लो आसा आनी तांचे लागीं हांवें विचारलें तुमी बाप जोसफ मार्टिसाक वळखात की वय हांव वळखतां बरो ताळो आसा बरो मनीस बरे गुणाचो आनी तो म्हजो रॅक्टर जावन आसलो आनी फाल्यां हांगा येवन बरो सरमांव दितालो म्हूण ताणें म्हाका सांगलें आनी ताणें सांगलें प्रमाणे पाद्राबान आज तशेंच केल्लें आसा आनी तशेंच आज भेटवणी केल्ल्या सर्व आमच्या पुत्तूर वारड्याच्या पाद्री भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा तावन हांव तुमकां तांची वळख दिता हांगा आसात बाप रुपेश तावरो आमच्या फिलोमिना कॉलेजींत ते वॉर्डन जावन आसात तशेंच स्टडी करन आसात हे कुशीन आसात बाप वलेरियन फ्रँक मारील फिरगजेचे विगार आनी त्या कुशीन आसात बाप अमित कडबा फिरगजेचे विगार पांजा फिरगजेचे विगार जावन आसात आनी ते कुशीन बाप विक्टर सुळ्या फिरगजेच्या विगार ते कुशीन बाप पॉल क्रास्ता संपाजे फिरगजेचे विगार उपरांत तुमी ताका वळखतात आनी बाप स्टॅनी पिंटो आमच्या फिलोमिना कॉलेजींत ते शिकयतात हांगा आसात बाप जेसन नीट पडली फिरगजेचे विगार तांचे उपरांत बाप प्रकाश डिसोजा कडबा स्कुलांत प्रिंसिपल तशेंच सहाय्यक विगार जावन आसात विगार जावन आसात करेक्ट ते नवें आयला पयले फावट हांवें तांकां पळोवचें आनी हे कुशीन आसात बाप लोहीत हाचे मस्करनास पुत्तूर फिरगजेचे सहाय्यक विगार आनी हे कुशीन आसात बाप आल्फोन्स मॉरस ह्या फिरगजेचे स्थापक ही इगर्ज ताणीच बांदली आनी जागो ताणी काण घेतलो आनी आतां सद्याक ते ह्या फिरगजेंत आसात आनी हांगा आसात आमच्या पुत्तूर वारड्याच्या विगार वार बाप लॉरेन्स मस्करनास आनी ते कुशीन आसात बाप निकलस बाप आल्फोन्स आनी बाप निकलसान सांगात ही गज बांदली आतां प्रस्तूत त्या मैसूर सेवा दिवन आसात आनी ते कुशीन बाप बेनेडिक्ट गोम्स ह्या फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन आसात तांचे वळख दिलो न्ही गे या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज हांगा येवन भेटवणी केल्ले खातीर आनी आमचे पासून मागले खातीर तशेंच आमचे बरें आसात पुत्तूरच्या सर्फ कॉन्वेंटाची सिस्टरां
आमी दिल्ल्या आमंत्रणाक इन्विटेशनाक पाळो दिवन तुमी हांगा आयिल्ल्या खातीर मिसाचे बलिदानांत भाग घेतल्या खातीर आमच्या संतोशांत भाग घेतल्या खातीर आमचे पासून मागल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सर्वांनी आमच्या फिरगजगारांनी तशेंच हेर फिरगजेच्या लोकांनी हांगा येवन मिसाचे बलिदानांत भक्तीपणान वांटो घेतलो आसा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकार बावडटा आमच्या फिरगज गवळीक परिशदेचे सांदेसो तांणी म्हाका जायतो आदार दिला हांव ह्या DACचो न्हय पूण दुसऱ्या DACचो पूण हांगा आयल्या उपरांत हांगा ह्या DACन कितें करी जाय फिरगजन कितें करी जाय सगळें तांणी म्हाका सांगलें आसा देखून हांव फिरगज गवळी परिशदेचो हांव उपकार बावडटां आनी प्रत्येक जावन आमचे उपाध्यक्षाचो थॉमस फेर्नांडीस तशेंच आमची कार्यदर्शी जॉयस डिसोजा तांणी म्हाका जायतो आदार दिल्लो आसा सदांच ते हांगा येताले म्हाका सहकार जातलें आमी कितें करीत जाय म्हण तेच भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा सर्व संघ संस्थेचो सेंट विन्सेंट डी पॉल स्त्री संघटन ICYM आनी YCS कॅथलीक सभा आनी दोतोनेची टिचरां ती ह्या आमकां सदांच आदार दितात आनी प्रत्येक जाण ह्या फेस्ताच्या वेळार ताणें आमकां आदार दिल्लो आसा तांचोय हांव उपकार आटयतां आनी आज मधूर ताळ्यांनी गायिल्लीं गितां आमी आयकलीं आमच्या गायन मंडळीन सबार दिसतावन ती प्रॅक्टीस करनासलीं आनी हाचो फळ आज आमी पळयला आनी तांचे गायना वरवीं तांचे ताळे वरवीं आमकां मागणें करूंक देवा थंय एक जावंक ताणें आमकां आदार दिल्लो आसा देखून समेस्तांचें नांव हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन तांच्या लिडराक सुदीपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयची लितुर्जी मांडून हाडले आनी वाचले तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ही गरजे भायर तुमी शामियाना पळयतात तो शामियाना MTS ब्रदर्सांनी घाल्लो आसा तांचोय हांव उपकार आटयतां आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच हें फेस्त आचरण करूंक भायले फिरगजेच्या लोकांनी आमकां आदार दिल्लो आसा तांचोय हांव उपकार आटयतां आनी मिसा पयलें तुमी आज बँड आयकलें तें बँड ब्लू ब्रास बँड जावन आसा बडयार तांकां आमच्या फिरगरगांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा आसात मिडियाचे रवीन मार्टीस आनी कंपॅनियन्स हें सगळें कवर केल्ल्या खातीर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा देव तुमच्या वावराचेर बेसांव घालूं दी म्हण मागता आनी हांगा एक फोटोग्राफर आसा तो रोशन डायस सबार फावटी तांणी आमकां आदार दिल्लो आसा आनी आज हांगा ते आयल्यात आनी तांचो हांव उपकार बावडटां आतां जे कोणाची नांवां हांव वाचतां तांणी मुखार येवन हांगा येवन एक मानाची वात स्विकार करी जाय म्हण हांव तांकां आपोवणें दितां आनी बाप जोसेफ मार्टिसन ही मानाची वात तांकां दी जाय म्हण हांव विनंती करतां आमचे मदें आसा आमचो सॅक्रिस्टीन जॉन डिमेलो कांयच पयशे घेनासतना हे फिरगजेची सेवा करता आसा 12 वर्सां ताणें सेवा करना आसा आनी सदांच पाद्रबान उठचे पयले तो उठून हांगा येता आनीक आमची सेवा करता सकट हांगा नितळ करता तशेंच ताका आदार दिवंक विल्फी लोबो जोकिम गोन्सालेस शॉन रेबेलो आनी तेरेजा सिक्वेरा आनी जुलियाना गोवियस तांणी मुखार येवन एक मानाची वात स्विकार करी जाय म्हण हांव विनंती करतां तशेंच ह्या दिसांनी आमकां आदार दिल्ल्या जॉयस डिसोजाकी मुखार येवंक हांव विनंती करतां आमच्या जेवणाच्या हॉलांत तशेंच माटवांत फॅनां घालूंक आमकां सबार जाणांनी कुमक दिल्लो आसा
तांचो हांव उपकार बावडटां तांची नांवां हे पुरी आसात आनी तांणी मुखार येवन एक मानाची वात स्विकार करी जाय म्हण हांव विनंती करतां. थॉमस फेर्नांडीस, फॉस्टीन मस्करिनास, लुईस लाझरादो, विल्फ्रेड लाझरादो, एडवर्ड एंड गीता लोबो, मेलिशा डिसोजा, विन्सेंट लविना मस्करिनास पुत्तूर, पीटर डिसोजा MDS, लिओरा वास, प्रिश वास, क्लॅरी सोनी पायस, मॅगदलिन लोबो, विक्टर मार्टिस, ऑल्विन मस्करिनास, प्रिमा फर्नांडीस, हॅरी गोन्साल्विस. मोगाचे भाव भयणीनो, आज तुमी हे फुलांचें डेकोरेशन पळयलां. ही फुलां बेंगलोर टावन हाडलीं आमच्या भावान रोशन मॅनेजर्स आनी कुटुंबाचेनी आमकां सहकार दिल्ल्या खातीर रोशनाक आनी ताच्या कुटुंबाचेक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार येवन एक वात स्विकार करीत जाय म्हूण हांव विनंती करतां. देव बरें करूं रोशन. नोवेनाच्या दिसांनी ही आल्तार तशेंच सांत आंतोणीची इमाज डेकोरेट केल्ल्या आनी फुलां दिल्ल्या MDS ब्रदर्स तांणी येवन एक मानाची वात स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. आमच्या फिरगजेंत सबार कार्यक्रम आसले वेळार आमचे फोटो काडल्या थॉमस गोन्सालिसान एक वात स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. फिरगजेचो फोटोग्राफर आनी दोग जाण स्त्रियांनी सदांच हांगा येवन नितळ ही गज नितळ केल्ली आसा. तशेंच पाद्र्याबाक जेवण ती रांदतात ती जावन आसात सरिता मस्करिनास आनी रिटा गोन्सालीस. दयाकन मुखार यात. सरिता आनी रिटा गोन्सालीस ना दिसता. आमचे फिरगजेक 90 गायनांची कांताराची बुकां दिल्लीं आसात. अनिल मस्करिनास ताणें 50 आनी 5 55 बुकां दिल्यात आनी जुलियाना गोन्सालिसान 35 बुकां दिल्लीं आसात. ताणें मुखार येवन एक मानाची वात स्विकार करीत जाय म्हणून विनंती करता. आज बँड स्पॉन्सर्स केल्ल्या थॉमस फेर्नांडीस आनी लॅन्सी मस्करिनास हांणी मुखार येत जाय म्हणून हांव विनंती करता. आमचे फिरगजेंत एक इलेक्ट्रिशन आसा. हांगा कितेंय जाल्यार लायट तर ना जाल्यार सदांच आमचे आदाराक तो पावता. तो जावन आसा राजेश. दयाकन मुखार या राजेश. परत जोसफ दयाकन बसात. आतां बाप लॉरेन्स मस्करिनास हांणी मुखार येत जाय म्हणून हांव विनंती करतां. मोगाची भाव भयणीनो, आमच्या फिरगजेच्या थोड्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी परिक्षेंत रँकां तशेंच बरे मार्क्स डिस्टिंक्शन जोडलें आसा. 6 जाणां आसात. तांची नांवां हांव वाचतां. तांणी हांगा मुखार येत जाय म्हणून आनी आमी दिवचो तो मान तांणी स्विकार करीत जाय म्हणून हांव विनंती करतां. विनोलिया जॅस्लीन मॅनेजर्स 3rd rank in M.Com in Mangalore University. Vinolia Jasmine manages 3rd rank in M.Com in Mangalore University. 85% तिका मेळ्ळा. आनी फिलोमिना कॉलेजींत 1st rank. उपरांत विनोला अमिता लोबो 1st rank in MSc Chemistry in St. Aloysius College. 92%. Vinola Amita Lobo, 1st rank in MSc Chemistry in St. Aloysius College. Vinola Amita आज हांगा नांव बेंगलोर गेला. तिचे आवयन येवन स्विकार करीत जाय म्हणून विनंती करता. क्लिटा रेशमा गोन्सालीस M.Com 81% in Mangalore University. Clita Reshma Gonzalez.
Marietta Anusha Pais, M.Com, 71% in Mangalore University. Marietta Anusha Pais. Daynol Mascarenas, 92% in PUC PCMC. Daynol Mascarenas. Sumit Mascarenas, 92% in PUC PCMB. देव बरें करूं फादर. आमचो सुदीप आमकां सदांच आदार दिता गायन मंडळींत मात्र न्हय फिरगज गवळी मंडळींत तो आसा आनी सबार रितीन आमकां हांगा तांणी कुमक केल्ली आसा. तांणी मुखार येवन एक मानाची वात स्विकार करी जाय म्हण हांव विनंती करतां. बाप निकलसान ताका दी जाय म्हण हांव विनंती करतां. आनी एक फावटी तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें फेस्त मागतां. आनी हे येता ते वर्सांत आमी तुमचे पासून मागतले. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून. आनी ह्या मिसा उपरांत सर्वांक जेवणाची वेवस्था आसतली. पोटभरून जेवण वचता जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. मोगाच्यानो पवी सभेंतलो एक मोगाळ लोका मोगाळ आनी भोव फामाद चड लोकांनी ताजे लागीं मागणें करचे तसलो सांत आंतोन ताजी परब आमी दबाज्यान आचरण केल्या. आमच्या पुत्तूर वारड्यान बन्नूर फिरगेजचो पात्रोन सांत आंतोन बन्नूर घरांक मात न्ही पुत्तूर वारड्याच्या वारड्या बायलांक जायत्यांक तो मोगाचो. हांगासर नवें चलतना मी चलतना जायतो लोक येता. आज सांतांच्या मानाक ही परब आमी संभ्रमली. सांतांत मारिफा देवाक आमी अर्घ्यां दिल्यांत. विगार बाप बल्तजार पिंटो, सायक बाप बेनेडिक्ट गोम्स हांकां आनी ह्या फिरगेचे उपाध्यक्ष मनीस थॉमस फर्नांडीस, कार्यदर्शी जुलिया जॉयस आनी फिरगज गवळी परीचे सन्यांक सक्कड लोकांक हांगासरल्या प्रधान याजक बाप जोसेफ मार्टीस आनी वारड्याचे याजक आदले विगार हांगासर सैरे याजकांच्या आनी फिरगजीच्या बायल्या लोकांच्या सगळ्यां तर्फेन तुमकां सगळ्यांक बागी फेस्त प्रत्येक तरान बन्नूर फिरगज घरांक आमी मागता. फेस्ताचे शुभाशय तुमकां आमी पाठयता. सांगतास हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक बरें फेस्त सांतांतोन आमचे खातीर देवा लागीं मागोवन दराळ बेसांवान दिवूं दी म्हणून आमचें मागणें. पुत्तूर वाराडो ह्या वारड्यांत इकरा फिरगज्यो आसात. एक कोपेल आसा बेळ्ळारे आनी आमी 16 जण याजक ह्या वारड्यांत आसा. वारड्याच्या फिरगजांनी संस्थांनी आनी सबार कोवेंत आसात, सिस्टर आसात. आमी याजक हर एक म्हयन्यांत संगता मेळटा, मागणें करता, आराधन करता, गवळीक वौरा विशांत विमारसो करता. फिरगेजीच्या गवळीक वौरा खातीर आमी मांडावळ करता. ह्या वारड्यांत सर्व याजक भोव उर्बेन वावुरतात, धर्म भयणी सेवा करतात आनी लायक आमचे मुखेली फिरगेजीच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतात. सगळ्यांक आमची शाबासकी पाठयतना बन्नूर फिरगज एक जिवाळ फिरगज आत्मीक आनी हेर रितीनी देखून विगराक आनी सर्व लोकांक आमची शाबासकी आमी पाठयता. थोड्या म्हयन्यांतावन बाप बल्तजार हांगा विगार जावन तांणी सवार तांणी आराम केल्ली. आदलो विगार बाप प्रशांत फर्नांडीस तांचोय उडास आमी काडटा. ह्या वारड्यांत तांणी जायती सेवा दिल्ली आसा. भाऊ भयणीनो, बाप मार्टिसान आमकां शर्मावांत बरो संदेश दिला. हें वराच कुटुंबाक समर्पण दिल्लें. आमची कुटुंबां बरीं जाल्यार मात्र फिरगज समाज आमची पवित्र सभा बरी जाता.
देखून आमी सक्कड आमची कुटुंबां बरें करूंक प्रयत्न करया. पयलो जागो देवाक आमी दिवया आनी देवा बोवारी आमची कुटुंबां बांदून हाडी. आमची कुटुंबां बावार्थाची मोगाची एकवटाची जावं दी. आज भोव आपुरबायेन लितोजी सरोन वयल्या हांगासर बरें करून मीस भेटयला आमी सगळ्यांनी आनी भोव आपुरबायेचें गायन केलां. बाप मार्टिसान म्हाका थंय बसुल्ले कडेन तुमच्या विशयांत तांची होगळीक उसारल्या. देखून म्हज्या तांच्या तर्फेनी किर्तन भोव आपुरबायेन गायलें म्हणून पाद्र्यापान सांगलें. पाद्र्याप बरो संगीतगार तो आनी गायन तो आमकां सेमिनारीन ताणें संगीत शिकयलां. बाप मार्टीस आमचोय गुरू. कॉयराक आनी लितुर्जी चल्लेल्या सगळ्यांक शबासकी. परत तुमकां बरें फेस्त हॅपी फिस्ट म्हणून तुमकां विश करता. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. दाबाजीक आशिर्वादा पासत आमचे तकले आमी बगोवन दरया. सर्वेस्पोर आपली पवित्र सभा दमदुतांचेर स्थापन हाडल्या. भगवंत आंतोनीच्या विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेच्या सावळेंत सदांच सांबाळूं. भगवंत जिद्दीक घेवन आनी देवाच्या कृपेन सगळ्या मनशां मुखार जेजूक तुमी साक्षी जावंक पावो. आनी सर पदवेदार दीव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वाद घालूं. वसनिया क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची मोडूकार. घेऊन माग्या आदार दासो. सांतांतो नामसो आमकां मोगासो. विघ्ना आनवारांनी गरजांनी पावसो. शेगुणांनी बळो कलत्या काळजासो. नेताची घेऊन माग्या आदार दासो. ल्हाना व्हडांक आदार सांतांतो नामसो. जणांक जिणे वाडटा तोमसो. भुरग्यांक जेजू बरी जावंक आदार दिवचो. सर्वांक आमकां सर्गा वाटेक पावोवचो. सांतांतो नामसो आमकां मोगासो. विघ्ना आनवारांनी गरजांनी पावसो. शेगुणांनी बळो कलत्या काळजासो. घेऊन माग्या आदार दासो. सांडुल्ल्यो वस्तू तो दाखोवन दिता. मागल्ले मागणे दयेन आयकता. जेजू तांकुरपा तो सोडून दिता. बेसावाशीवर मागून तो धाडटा. सांतांतो नामसो आमकां मोगासो. विघ्ना आनवारांनी गरजांनी पावसो. शेगुणांनी बळो कलत्या काळजासो. नेताची
सो विनंती कर बेगीन तुझे ग्रेट वरम काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन